गोयच्या बेरोजगारी विशीं नीती आयोगान दिल्या आंकडेवारीच्या विशयाचे विजय सरदेसाय बेठेच राजकारण करता। नीती आयोगान गोंय विशींचे हेर जे बरे निष्कर्ष दिल्यात ते विजय सांगिना। फकत बेरोजगारीचोच मुद्दो घेवन तो गोयच्या मुख्यमंत्री आड विधानां करीत सुटला। विरोधकांनी सरकाराक विरोध करचो, पूण तांचो विरोध मुद्द्याक धरून आसपाक जाय। विजयाच्या आरोप भाजपान जाप दिल्या। बेरोजगारी फकत गोंयांतूच ना जाल्यार पुराय भारतांत आसा अशें तांचें म्हणणें। गोंयांतली बेरोजगारी उणी करपा खातीर सरकारान पावलां उबारल्यात, भाजपा म्हणटा। प्रयत्न अशी जावपाक जायना की सिलेक्टिव्हली चूज करून आणि कॉन्ट्रोवर्सी हाडून आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक कॉन्ट्रडिक्ट करपाक, आमचे सरकाराक कॉन्ट्रडिक्ट करपाक। हांवें हांगा आंकडे दिला ते तुमकां हांव दिवपाक शकता। दॅट इज ऑल्सो फ्रॉम नीती आयोग। सो हे सिलेक्टिव्हली तरी आमी कितें चूज करतले आनी ट्विस्ट एंड टर्न मारतले जाल्यार विजय कितें उलयता ते सारखे दिसपाक शकता। पूण हांव गोंयकारांक सांगपाक सोदता आनी तुमकांय बीन खबर आसा, आमकां डेव्हलपमेंटा बाबतींत कोणूच उलोवपाक शकना की गोंयांत कांय जावना म्हूण। आतां अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतना तुमकांय बीन म्हायती आसा, मुद्दम सांगपाक सोदता, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान जे रेजिस्टर्ड आसता, समटायम्स मोस्ट ऑफ द पीपल they register for better prospects. It is not that they are totally unemployed, and it is not the case हांव सांगपाक सोदता की अनएम्प्लॉयमेंट ना आसा। पूण जे माननीय मुखेलमंत्र्यान सांगला तशें तितले व्हडले प्रमाणात जे एक चित्र दिले घेता तितले ना, कमी प्रमाणात आसा। पूण अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आख्खे देशानूय सॉल्व करपाक जाय, गोंयानूय सॉल्व करपाक जाय। म्हणून आमची स्टार्टअप पॉलिसी आसा, पीएम रोजगार पॉलिसी आसा, CMRY पॉलिसी आसा, PMRY पॉलिसी आसा। अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करपा खातीरच ही पॉलिसी आसा। वी आर व्हेरी मच कन्सर्न। आता विरोधकान आसा म्हूण पळय टिका करपा जाय आनी करतले, पूण डेटा जे कोट करता ते सारखे करा।